8 दिसा फाटीं चोडना लोकांनी फेरीच्या स्टाफाक भेटून वातावरण तापयल्लें. सारवांचेर तेच. कारभार पळयल्यार सरकाराचो सीएम इक्विव्हॅलंट सिनियर मंत्री सुदिनाच्या खात्यांतलो स्टाफ सध्या मंत्र्याक कोताक धरना. दर एकलो सुस्तेला. सारवाना स्टॉकावयलो फेरी स्टाफ तर मंत्र्याचो ट्रॅक रेकॉर्ड सापूच नॅगेटिव्ह करपाक उठला. रिव्हर नॅव्हिगेशनांतल्या उर्मट आनी जड जाल्ल्या स्टाफाचो उर्मटपणा एक्सपोज करपी प्रुडंटाचो हो एक्सपोजे. ही फेरी सारवाना स्टॉकावेली. दनपारां सुमारा 12चो टायम. जुव्या टोकार गाडयो फेरीक रावल्या आसतना फेरी बंद. थंयच नेमको आमचो सचिन पावलो. चल्ला कितें काय म्हूण फोन करून खात्याक जाप विचारल्या उपरांत वयर हात पाय सोडून सुस्तेल्ल्या स्टाफान पावणे एकाक झक मारीत सकयल देंवन फेरी स्टार्ट केली. तो मेरेन फेरी बंद वडोवन न्हंय येरादारीचे हे शिलेदार कसली ड्युटी करताले ते पळयात. खात्याच्या हेल्पलायनी वयल्यांच्या राज्याक हे खबर ना काय खबर आसून फोन करतल्यांच्या कानाक घालपाचो हो प्रकार हे एक ना एक दीस अशेंच एक्सपोज जातले. ऐन येरादारीच्या वेळार दनपारां 12क बंद आशिल्ली फेरी चालू करनात म्हूण सचिनान रिव्हर नॅव्हिगेशनाच्या 08322401 हेल्पलायन नंबराचेर फोन मारलो. जाप आयली. फेरीच्या फॅनात खंय दोरी घुसपल्या. स्टाफ ती काडपाचो यत्न करता. ही हेल्पलायनीची जाप आयकात आनी फेरीवाल्याक एक्सपोज करपी हे विज्युअल्स. खंय कोण कितें सारकें करूंक देवला वा दोरी काडटा तें दिसना. कोण गजाली ठोकता, कोण युनिफॉर्म काडून आड पडला, कोण गरयता, सगळे फेरीच्या वेल्या कॅबिना कडेन चालू. पळयात विज्युअल्स. हो संवाद आयकात. फॅनात दोरी घुसपल्या. फेरी सारकी करपाचें काम चल्लां. असलें कांयच ना. आमी लायव्ह विज्युअल विथ ऑडिओ रेकॉर्ड करता म्हूण सांगतनाच हेल्पलायनी वयल्यान फेरीच्या स्टाफाक फोन गेलो. हय फाटल्यान ते रिवर्सान घेतल्या मरे आनी ते देंवल्या पोनाक. कोणाक देवल्या कोण दिसना मरे कोणाक. भितर वयचे पडटा ते. तुका दिसता ते गरयता कशे. बरें बरें पळयता. दोरी वयर वयर ते पायपां ना फेरीची. हय हय. तांकां दोरी घातल्या आनी ते सकयल देंवल्या. दोरी एक गोळ मारून सकयल देंवल्या ते. बरें बरें ओके. फेरीवेल्या स्टाफाक कोण तरी आपलो टाइमपास शूटिंग करता म्हूण अदमास आयलो. घडाघड सगळो स्टाफ वेल्यान देंवलो. हो पळयात अर्दो उगडो फेरीवालो एकलो तसोच देंवलो. शर्टाची बटनां लायत दुसरो देंवता. सगळे फटाफट देंवले आनी मिनटां भितर फेरी स्टार्ट. हो जालो फेरीवाल्या स्टाफाचो लायव्ह एक्सपोजे. उरता ते हेल्पलायनी वयल्यान फटाशो. फेरीच्या फॅनात दोरी आडकल्या. एकलो दोरी धरून वयर रावला, दुसरो सकयल देंवला. असल्यो जापो थंयच्यान सचिनाक येतात आनी सचिनाच्या मुखार तर फेरयेत भलतेच चित्र दिसता. म्हणजे बेती आर&डीचो हेल्पलायन स्टाफूय दिसा उजवडे स्वप्नां पळयता काय कितें. एकटो वयर दोरी धरून आहा आनी एकटो सकयल देंवला आनी 3 जाण काय 2 जाण कितें वयर आहा. फोन चालू आसतनाच शूट पळयात. खंय कोण दोरी धरून दिसता, कोण सकयल देंवला. स्टाफ सकयल देंवलो खरो, मात तोय बीन हेल्पलायनीचो फोन वचून कोण तरी शूटिंग काडटा म्हूण कळ्ळ्या उपरांत. हें कितें नवीन न्हय. फक्त मोबायलाचेर ऑडिओ विज्युअल लायव्ह मेळ्ळा म्हूण नविदाद कशी. सारवाना चोडणा सारकिल्या मार्गार फेरीन नित्याक यो वच करतल्याक फेरी स्टाफाची ही उर्मटगिरी नित्याचीच. लोक खात्याक आनी मंत्र्याक सांगून भेटलो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी रस्त्यांचेर येरादारीचो ताण नाका म्हूण फेरी प्रमोट करता. आनी हांगा रिव्हर नॅव्हिगेशन स्टाफ लोकांक दिवचले सांखळेसावन पणजे फोंड्याचो द्रविडी प्राणायाम घालूंक लायता. असल्या स्टाफाच्या हातात मंत्र्यान आनीक नव्यो 10 हायटेक फेरी जरी हाडून दिल्यो म्हूण लोकांक आनी लोकांच्या दकाचपाट्यात कांयच फरक पडपाचो ना. स्टुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकर.